नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आजच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार. देशाच्या 76व्या प्रजासत्ताक दिसाची सगळ्यांक परबी. आता पळोवया आयच्यो खबरो. देश आयज व्हडा उर्बे उमेदीन 76वो प्रजासत्ताक दीस मनयता. दिल्लीत कर्तव्य पथाचेर जाल्ल्या मुखेल कार्यावळीत आयज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तिरंगो हुबयलो. ह्या वेळार उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि हेर गणमान्य फुडाऱ्यांनी तिरंग्याक सलामी दिली. ह्या वेळार कर्तव्य पथाचेर देशाच्या संरक्षण दळाचे संचलन जाले. MI-71V हेलिकॉप्टरांनी मळबात तिरंगो हुबोवन फुलांचो वर्षाव केलो. भारतीय वायुसेनेच्या विमानांनी मळबात धुंवर सोडून तिरंग्याची प्रतिकृती दाखयली. हातूंत जॅग्वार विमानांचो आस्पाव आशिल्लो. ताच्या उपरांत संरक्षण दळाच्या नौसेना, वायुसेना, थलसेना आणि विंगड बायलांच्या तुकड्यांचे संचलन जाले. हातूंत घोडेस्वारांचो पंगडूय सामील जाल्लो. उपरांत भारताची ताक आशिल्ल्या तरेकवार क्षेपणास्त्रांचे प्रदर्शन जाले. हातूंत भारतात तयार जाल्ल्या प्रलय ह्या मिसायलाचोय आस्पाव आशिल्लो. भारतीय नौसेनेच्या बँड पथकानूय सुरेल अशा आवाजात प्रदर्शन केले. ह्या वेळार परमवीर चक्र आणि अशोक चक्रान सन्मानित शूरवीरांचो भोवमान जालो. ताच्या उपरांत विंगड राज्यांतल्या चित्ररथांनी आपापल्या संस्कृतायेचे दायज सादर केले. गोंय राज्याच्या चित्ररथान दिल्लीच्या कर्तव्य पथाचेर गोंयच्या गिरेस्त दायजाचे दर्शन घडयले. सर्व धर्म समभावाचे दर्शनूय ह्या रथावरवीं जाले. अंदूच्या चित्ररथाची संकल्पना स्वर्णीय भारत, विरासत और विकास अशी आशिल्ली. गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी गोंय विद्यापीठाच्या खेळा मैदानाचेर प्रजासत्ताक दीस मनयलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भारतीय लोक घटना काय लोक दुसऱ्या देशांनी वचून हाचेर विरोध करतात हे समान न्हय अशें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले. सध्याच्या परिस्थितीत भारत देश अर्थव्यवस्थेत सगळ्यात नेटान मुखार सरपी देश थारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत देश फुडल्या 2 वर्षांत अर्थव्यवस्थेत तिसऱ्या सुवातेर पावतलो अशें म्हणा अशें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले. गोंयच्या विंगड विद्यालयांच्या भुरग्यांचे ह्या वेळार संचलन जाले. In the veil. Of course, we had occasion to face against our democracy, against our constitution, our concept as the republic. Republic shows our sovereignty, integrity, sovereignty, and so many things. Our India, alias Bharat, of course, its sovereignty is supreme, and I am very happy that during the last 75 years we are able to maintain and highlight the sovereignty and the constitutional values and parliamentary democratic system of this great nation. मडगावच्या प्रशासकीय कार्यालयात आयज प्रजासत्ताक दीस व्हडा उर्बे उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार हवामान बदल, बंदर विभाग, कायदो आणि न्याय व्यवस्था तशेंच विधिमंडळ व्यवहार मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी तिरंगो हुबयलो. ह्या कार्यावळीक सुटके झुजारी वसंत नाईक, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार, अविनाश शिरोडकार, विनायक मोर्डेकार, पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत, जिल्लोधिकारी, अतिरिक्त जिल्लोधिकारी हांणी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मानेस्तांनी मानवंदना स्वीकारली. मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी प्रजासत्ताक दिसाचे महत्व ह्या वेळार सांगले. उपरांत देशभक्तीपर गीतांची कार्यावळ जाली. All the Indians were loaded with happiness as the Constitution of India came into force. All in all, India became a republic country on this special day. Independence of our country came at a price.
violent riots, mass casualties, many a sacrifice, including loss of lives of our dear freedom fighters, was the price paid for the partition of India, in which British India was divided into the dominions of India and Pakistan. दिवचलेच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज प्रजासत्ताक दीस उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार दिवचलेचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, जिल्हा पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकार, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि हेरांनी तिरंगो हुबयलो आणि मानवंदना स्वीकारली. राधाकृष्ण विद्यालयाच्या भुरग्यांनी ह्या वेळार तरेकवार कार्यावळी सादर केल्यो. ह्या वेळार मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी प्रजासत्ताक दिसाचे महत्व सांगले. नेतृत्वाची जी आज आमकां खंबीरपणे जी नेतृत्व मिळाल्या, अशा नेतृत्वान आमच्या या 10 वर्षाच्या कालावधीत भारत देशान जी उन्नती केल्ली आसा त्याबद्दल आमकां गर्व दिसपाक जाय. ज्या वेळार स्वतंत्र जाले आणि संविधानाचो मसुदो तयार जालो, 26 जानेवारी 1950 हो मसुदो इम्प्लिमेंटान आयलो, कायदो जालो आणि आज सगळे लोकशाहीचो विजय झालो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठात लेगीत आज प्रजासत्ताक दिना दिसा निमतान उर्बे उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी तिरंगो हुबयलो. ह्या वेळार गोयचे एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी प्रजासत्ताक दिसाविशीं माहिती दिली. Republic Day is very important in the context of judiciary and the lawyers, because this is the day when our constitution came into effect, and it is a very important day in the history of our nation, as also in the history of the people. Insofar as celebration is concerned, every lawyer in the High Court attended this function. The flag hosting took place at the hands of Justice Karnik, and all the judges of the High Court were present. So we are very happy to celebrate this festival here in the High Court. पणजी दूरदर्शन केंद्राचेर लेगीत आज प्रजासत्ताक दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. दूरदर्शन केंद्राचे उपमहानिदेशक सुनील भाटिया हांणी तिरंगो हुबयलो. ह्या वेळार दूरदर्शन केंद्राचे कार्यक्रम अधिकारी, खबरां विभागाचे अधिकारी आणि हेर कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. जो टॉलरेंस है, जो सहिष्णुता है और जो देश के प्रति जो उनकी जो जज्बा है वो बहुत ही कमाल का है. और हम लोगों ने जो है, अगर हम 1950 से बात करें, अब तक कितने पड़ाव पार किए हैं. हमारे देश ने बहुत तरक्की की है विभिन्न एरियाज़ में, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका आत्मनिर्भरता हो फूड ग्रेन्स में, चाहे जो है हमने जो है मेडिसिन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वेरियस एरियाज़ में हम लोगों ने बहुत तरक्की करी है. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी लिबिया लोबो सरदेसाय हांचो तांकां पद्मश्री भोवमान मेळिल्ले खातीर राज्या वतीन भोवमान केलो. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले की गोंयकारांक खातीर आनी गोंया खातीर तांचो भोवमान ही अभिमानाची गजाल आसा. तांणी गोंयच्या सुटके झुजात मोलाचो वांटो दिला. तांची पावती केंद्र सरकारान तांकां दिल्या. तांणी भोवमाना खातीर केन्नाच मागणी केली ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगला. सगळ्या गोंयकारांक उणीत परबी गोंयकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा, गोंय सरकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. भारत सरकारान पद्मश्री काल डिक्लेअर केले आणि त्या पद्मश्रीत एक महत्वाचें नाव गोंयकारां खातीर आसा. ते मॅडम लिबिया लोबो सरदेसाय हांचे, ज्यो 101 वर्साच्यो गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामान तांचो आणि तांचे मिस्टर सरदेसाई हांचोय बी मोलाचो वांटो आशिल्लो. तशें पळोवंक वचत जाल्यार खरोखरूच तांच्यांनी खंयसरूच आपल्याक पद्मश्री मेळचे म्हणून सरकारा कडेन एप्लाय करूंक नाशिल्लें. माननीय मोदीजीच्या सरकारान पयलेच फावटी बाय नॉमिनेशन पद्मश्री आसतले, पद्मभूषण आसतले, हाजे सारकेले हे नामांकीत पुरस्कार भारत सरकार हे सोदून काडून दिवपाक लागलेले आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.